नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या सगळ्या दर्शकांक गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणेश जयंतीक माघ शुक्ल चतुर्थी असे सुद्धा म्हणतात आणि याच निमतान आम्ही आयल्या सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाच्या बुधवार पेठ मार्केटातल्या श्री गणेश मंदिर हांगासर. गणेश जयंती आणि या देवळाबद्दल आयच्या यजमाना कडल्यान आणि कमिटी कडल्यान आम्ही जाणून घेया. तन्नो वदन्ते प्रचोदयात् एकदन्तकरणमृतञ्जवदविगणं रक्तगन्धात्मताङ्गमृतोपयसुभजं एवं ध्यायति प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमः सद्गुणपुत्राय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः गणपतये नमः वर्षन्तमसेनं कर्तासेनं धर्तासेनं हरतासेनं सर्वं सर्वं ब्रह्मासे आमच्या वांगडा आसा हांगासरल्या देवळाचे आयचे यजमान श्री शंभू नाईक. म्हाका पयलीं म्हणल्यार एक सांगान दिसता सामकें बुधवार पेठ गणपती मंडळा इतलो आभारी कित्याक तेंच्यांनी म्हाका जावन तेंच्यांनी आयच्या दिसा यजमानपण दिलें. लोक हांगा खूब कितें कितें मागतालो पूण म्हाका जावन तेंच्यांनी दिलें ते कमिटी तर्फे सामकें आभारी आहा. आनी तशेंच आमचे बुधवार पेठ वेपारीचे सगळ्यांचे तेंचे बीन हांव चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आनी हांगसरलो सरासरी लोक आहा तेंच्यांनी बीन देवाचें दर्शन घेवन गणपती कितें सांगलेलें कार्य जावना अशें कांय ना. गणपती कितें खर्च केल्यार व्यर्थ कांयच वचना अशें तर म्हाका दिसता. ही जागा आमी आशिल्ली ती जवळ जवळ 20 वर्सां पयलीं विकती घेतलेली. खुबशे प्रयत्न केले, जागा तशीच पडून आशिल्ली. तेन्ना खुबशे वांगडे आमी एकठांय जाले आनी असो विचार केलो की जागा बेश्टी दवरली जाल्यार तेजो कांय वापर जावपाना आनी बुधवार पेठेचें नांव कायमचें उरपा जाय. हे निमित्यान सगळ्यांनी विचार केलो की थंय एक गणेश मंदिर आनी 2 सभागृह बांदचें म्हणून. सगळ्यांनी असो विचार केलो गणेश मंदिर पयलीं जावचें आनी मागीर सभागृह बांदचें म्हणून. त्या निमित्यान आमी सुरवात केली, फावंडेशन घातलें आनी सगळे कायदेशीर सोपस्कार केले. तरी पूण वर्सभर तें तशेंच अडखळून उरलें आनी तेजे नंतर सगळ्यांनी एकठांय जावन सगळ्यांक आव्हान करून सगळे देणगीदार आसा तेमकां लागीं करून सुरवात केली देवूळ बांदपाची. आनी आज जवळ जवळ 1 वर्षान तें 1 ते 1.5 वर्स लागलें मंदिर कंप्लीट जाता म्हणसर. ह्या मंदिराक जें कितें साहित्य किंवा टायल्स म्हणा सगळे दरवाजे बीन सगळे भाविकांनी आमकां दिल्या. फक्त जें कन्स्ट्रक्शन आशिल्लें तें कन्स्ट्रक्शन आमी कॉन्ट्रॅक्टरा दिवन केलें. आमचे 2 मोठे प्रकल्प आसा. सभागृह 2 मजली सभागृह बांदपाचें प्लॅन बीन आमचो सगळो कंप्लीट जाल्लो आसा. आर्थीक नियोजन अजून जावना, त्या खातीर उरला. आनी जी सभागृह आसा तेन्ना आमचे आर्थीक दृश्ट्या कमकुवत खुबशे भावीक आसा, लोक आसा, तेमकां सद्याची जी रेट्स आसता हॉलाची ती परवडना. पूण आमचो विचार आसा कमीत कमी रेटी भितर सगळ्या भाविकांक जे आर्थीक कमकुवत आहा, जेंचे कडेन लग्नाक खर्च करपाक जायना, आमकां कमीत कमी रेट दिवन हे सभागृह सगळ्या लोकां खातीर दवरतले असो आमचो विचार आसा. तेन्ना सगळ्या भाविकांक विनंती आसा त्यांनी आपलो जाता तसो हातभार लावन हे दोनूय सभागृह उबे करपाक आमकां मदत करची. आमी जे लोकांनी निधी दिल्ली ती लोकां परत कितें तर परत फेड दिवपाची आसा अशें अपेक्षा. आनी हिंदू धर्म पाळपाक आनी एक संस्कृती पळोवपाक आमचे हांगसर संस्कृती कार्यक्रम जाता आनी आमी संस्कार योग चालू केल्या. तशेंच बाकीचे इतर आरोग्या दृश्टीन आमी फ्री सेवा दिवपाची आमगेली संकल्पना आसा. आनी फ्युचर प्लॅनिंग खूब मोठे मोठे आसा आमचे. आनी आमचे जे सभासद आसा आनी जे पयलून थोडे गोंयांत ना थोडे आसा त्या लोकांची बशी इच्छा आशिल्ली की हें मंदिर बरे भशेन जावचें आनी लोकांक उपेगी जावचें अशें हें करता. आनी जे मंदिरा बद्दल
जे जे लोकांनी आमकां सहकार्य केलें आनी करीत आसा तेजे हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें कर म्हणटा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. उभयताना एकांत गोष्टीत गरज पडले तेव्हा श्रीकृष्णाने त्यांच्या चर्चेवरून त्यांचे मनोगत आणले. श्रीकृष्ण सुद्धा मला म्हणतात, मित्रा मला भेट देण्यासाठी काय आणले आहे असे म्हणून त्याकडची जिंद्यांची पुडचुडी घेतली. हाय हाय माझ्या मित्राला आहे काय दारिद्र्य, राजामध्ये या ब्राह्मणामध्ये कितीचे अंतर राहते ते पाहतो. सत्यविनायकाच्या संतोषाने हे दारिद्र्य नाहीसे करतो असा विचार करून त्याने त्याला प्रश्न केला की मी तुले माणसे क्षेम आहेत ना, तू आपल्या कुटुंबाचे पालन व पोषण कर. जेन्ना गणपती मार्केटान दवरलो तो नुस्त्या मार्केटान गणपती दवरलो फिश मार्केटान, मागीर तो गणपती पुसपा जायना म्हणून काही लोकांनी अशें कळ्ळें की तो जरेश्वरा कडेन हांगा व्हरून दवरया सदरार. पूण आमच्या मार्केटान अशे लोक आशिल्ले की ना देव हांगा येयला हांगाच पुजोया अशें म्हणून आमी तो पयल्या वर्सा जोळी घेवन भोंवून आमी तेजी निंदी जमा केली आनी सगळ्यांनी मार्फत ती चवथ केली. मागीर फुडल्या वर्साचे आमी कंटिन्यू करीत गेले. इल्लें इल्लें करता करता प्रत्येकाने आमकां माटो डोनेट केले, कोणें आनी कितें डोनेट केलें, अशें करून चवथ जायत जाली. पूण जेन्ना गणपती सारकोच थंय स्थिर जालो तेन्ना आमी डोनेशनां घेवपाक स्टार्ट केली. डोनेशन तेन्ना त्या टायमार 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया अशें लोक दिताले. 10 रुपया म्हणल्यार खूब जाताले. अशें करून आमी पयशे जमा केले आनी पयशे साठोवन जे पळय आमी दवरलेले, जी चवथ करूनय बीन आमी कितें करताले, लोकांनी जी निधी दिल्या ती मेळटा तशी वेस्ट करनाशिल्ले. पूण जर कोणाक गरज पडली, कोणालें घर लासलें, कोणालें आनी कितें जालें, दुयेंत पडलें, आमी थंय हेल्प करताले. तितून आमी निधी जमा करून दवरताले आनी तितून 60-70 लाख आमचे जमा आशिल्ले. मागीर एक तकले अशें येयलें की जागो घेवया. मागीर काही जाणांनी जागो घेवया म्हणटकीर जागो घेवपाक ठरलें. मागीर मार्केटान जागो पळयलो 500 रुपया स्क्वेअर मिटर. पूण काही जाणां भितर मागीर तें अशें जालें की हांगा जागो नाका उरलो. परत आमच्या मनान येयलें की आमी जागो घेवकूच जाय, कित्याक एसेट हें देवाचें. मागीर आमी हांगा रवी नायका कडेन गेले. रवी नायकान आमकां जागो दाखयलो. हो रवी नायकान आमकां 2000 रुपया स्क्वेअर मिटर सांगलो. आमी देखील 2000 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो आनी अशें करून देवाचें एक एसेट तयार केलें. मागीर अशें जालें की आमी एक हॉल बांदुया आनी एक देवूळ बांदुया. दोनांचो प्लॅन काडलो, दोनांचें सगळें जालें. मागीर आमकां थंय एक मिनिस्टर येयलो आनी कितें म्हणपालो, आमी थंय असो आरखांडो लायलो. तो आरखांडो तो मिनिस्टर म्हणपालो हें देवूळ आपूण बांदून दिता तेंच्या ट्रस्टाच्या मार्फत, आनी फुडले वर्स चवथ म्हणल्यार तुमकां त्या देवळान वचपाक मेळटलें अशें म्हणून ताणें सांगलें. आमी खूश जाले. आमी तेंचे कडेन वचूं नाका, तांकां गॅस्ट म्हणल्यार तेणें अनावन्स केलें. पूण 1-1.5 वर्स जाले नंतर मागीर अशें जालें की आमी बांदुया. म्हणजे देवाक जर सगळ्या भक्तांच्या पयशांचें जर देवूळ जाय जाल्यार तशें जातलें. मागीर आमी त्या देवळाक हात घातलो. देवळाक हात घालतकीर आमचो जो आमकां कडक कार्यकर्तो एक आसा बरो नारायण नायक, जो आमचो अध्यक्ष आसा, हेज्या फुडाकारा सकयल आमी ताच्या फाटल्यान रावले आनी हें देवूळ उबें केलें. हें देवूळ उबें करता आसतना आमकां कसली अडचण येवना, पयशां बाबतींत येवना, कांय ना. देवूळ आपलें आपूण जावन गेलें. जागो बुधवारपेठ गणेशोत्सव मंडळान विकतो घेतला. देवूळ बुधवारपेठ गणेशोत्सव मंडळान स्वता बांदलां. हितून कोणाचें हें ना. आतां वर्गणी दिल्या, कोणें 1 लाख 2 लाख अशें दिल्यात, आमी ना म्हणना. पुणून देवूळ जें आसा हें आमच्या ट्रस्टाचें. दुसरी गोश्ट, चवथ जी जाता ही मर्यादीक आसताली आमची मार्केटान. 11 दीस जाले की आमी गणपती पायताले, सगळे विसरताले, सगळें जातालें. पूण आतां कितें जालें, जेन्ना आमी देवूळ बांदपाचो एक संपल हातीन घेतलो तेन्ना हें देवूळ जातकीर कंटिन्यू म्हणजे वर्साचे 12 म्हयने ह्या देवाक लोकांक सेवा करपाक मेळ्ळी देवाची. देव तांकां आशिर्वाद दिता, तेंची कामां जाता. आनी एक मार्केटाचो असो वेपारी ना की बाबा आपल्या धंदो जावना. थंय वेपार जो कोण केला ते कोण उपाशी मरून भरपूर अजुनूय लोकांक प्राप्ती जाता. म्हणून ह्या देवा जागृताय देव म्हणटा ह्या गणपतीक आमच्या. आनी आतां कितें जालां, आमी मातशें ते प्रोग्रामाचेर मर्यादा दवरल्या. कारण जर निधी जर आमी मेळटा तसो यूज केलो जाल्यार जर खरीच कोणाक आपत्ती येता आनी ताका जर गरज पडली ताका दिवपाक मेळना, म्हणून आमी थंय मातसो ब्रेक दिला. आनी आतां आमचो एकूच संपलो आसा की आमचो सभागृह हो जातकीर हो आमी सभागृह हेच्या खातीर बांदपाक सोदता की आतां जर तुमी हॉल केले जाल्यार गरीब लोक जो आसा ताका तो परवडना. 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अशें पडटा. म्हणून आमी एक सभागृह असो बांदपाक सोदता की तो सगळ्यांक सोयीस्कार जातलो. ह्या गांवच्या लोकांक जातलो, भायल्या लोकांक जातलो, जे गरीब कोण आसा तांकां सोयीस्कार जातलो, ताका रेट कमी आसतलो. म्हणून आमी हो बांदपाचो संकल्प केला. सुद्धा मालाजी देऊन कृष्णाला म्हणाला, देवा तू नाथ असल्यामुळे सर्व जगाचे कल्याण आहे. मग तुझ्या मित्राचे घरी कुशल आहे ते आज विचारावे. यदू कुलश्रेष्ठ आम्ही आपल्या पोष वर्गाचे परिपालन अयाचित वृत्तीने करीत होतो. ते कोणते कृष्ण म्हणतात, मित्रा अयाचित वृत्ती ही सहन करण्याच्या जरी कठीण असले तथापि तिंत्य कर्माने घडली असताना ती ईश्वरा प्रणाने बुद्धीने ती चालवून भक्तिमुक्ती देणारा जो सत्य विनायक त्याचे तू आराधना कर. याप्रमाणे या करुणासागर कृष्णाने सांगतात. सुद्धा मान्याला म्हणाला, हे भगवान आपण हे आमच्या बुधवारपेठ गणेश मंडळाचे
देवळाक 1987 स्थापना जाल्ली. तेन्नाच्यान हांगा संकश्टी म्हण विनायकी म्हण हेच्या निमतान काही कार्यक्रम खुबशे कार्यक्रम जाता. तशेंच संकश्टीक विनायकीक हांगा महानैवेद्य आमी हे करता. तेन्ना हांगा खुबशे लोक येतात दर्शन घेवपाक. आनी हांगा विविध काल हांगा एक प्रोग्राम जाता काल वर्धापन दिन आशिल्लो आनी आयज विनायकी त्या निमतान हांगा विविध कार्यक्रम जाल्ले आनी चालू आसा. तशेंच हांगा वर्सान वर्स हांगा हे जाता आनी आमचे कमिटी मेंबर एका फुडाकार घेवन ही उत्सव बरे भशेन पार पडटा. तेन्ना हांगा आमकां एक आनिकूय आमचो एक विचार आसा मंडळाचो की हांगा एक बरो हॉल बांदपाचो एक विचार आसा. तेजे करून आमचो एक वाटचाल चालू आसा. आनी हांगा हॉल बांदल्या उपरांत जी एक गरीब लोकांची आतां तुमकां खबर आसतली हॉलाची रेट 1,90,000 70,000 अशे ह्या पर्यंत. पूण आमी ते कमी भितर हांगा लोकांक हॉल एवेलेबल करपाची एक आमची इच्छा आसा. देवा कडेन मागता ती आमची पूर्ण जावची आनी जाती बी तुमच्या आशिर्वादान तुमचो सगळ्यांचो पाठिंबो लोकांनी आमकां सहकार्य करचें आनी हांगा अशेंच येवन महाप्रसादाचो लोकांनी आस्वाद घेवचो अशें म्हणून म्हजे 2 विचार. हा सिद्धिविनायक ची माहिती सांगायची म्हणजे आज सिद्धिविनायकाच्या विनायकी चतुर्थी अंगारक योग आणि गणेश जयंती हा आजचा दिवसाचा उत्सव आणि काल ह्या गणपतीचा पहिला वर्धापन दिन साजरा झाला. आणि पहिल्या वर्धापन दिन साजरा होण्यामागे ह्या समस्त जी काही मूर्ती आहे आणि ह्या मूर्तीला जे काही मालिन्यकारक दोष निर्माण झालेला असेल तर तो पूर्णतः दूर व्हावा येतच शुद्ध हेतूने आज इथे सर्व ब्रह्मवृंदाने काल आम्ही संप्रोक्षण विधी करून गणपतीला तत्व चढवून बलिदान पूर्णाहुती हे सगळे धार्मिक विधी उत्सव आम्ही काल पूर्ण केले. आणि आज गणेश जयंतीचा उत्सव विनायकी आणि अंगारकी असा हा योग जुळून आलेला आहे आजच्या दिवशी. तर आज ह्या दिवशी सकाळपासून आम्ही अभिषेक वगैरे करून सत्यविनायकांच्या पूजा होत्या त्या आज आम्ही समारोप करून तसंच ह्या मूर्तीचं सांगायचं विशेष म्हणजे हा गणपती सर्वांच्या नवसाला पावणारा असा गणपती आहे. जी भक्तमंडळी इथे येतात आणि आपापले जे काही शंका मांडतात तर त्या शंकांचं निरसन करून हे संपूर्ण हा गणपती सर्व भक्तांच्या मनोकामना परिपूर्ण करतो असा हा गणपतीचा महिमा गेले वर्षभर आम्ही बघतोय. तर असंच यापुढे सुद्धा येथे भक्तगण येऊन सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात अशी सर्वांची इच्छा आहे आणि आम्ही अशी गणेशाच्या प्रती प्रार्थना करतो. तर ह्या सर्व भक्तांच्या इच्छा परिपूर्ण व्हाव्यात आणि श्री गणेशाची सर्व भक्तांवर अखंड कृपादृष्टी राहावी असा आम्ही सर्व भक्तगण समस्त कमिटी ह्या परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ बुधवारपेठ फोंडा हेणी ही गणेश मंदिराची हांगसर स्थापना केली. तेणी जाणून घेतलें की ह्या परिसराक कसलें देवूळ बांदचें, गणपती देवूळ बांदचें काय कशें बांदचें. जेन्ना तांच्या मनांत विचार येयलो की ह्या परिसरांत जे लोकांक जे सरावंडींग एरियेक लोक आसा तांकां गणपती देवळाक फर्मागुडी वचचें पडटा किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वचचें पडटा अश्यो खुबश्यो हे आशिल्ल्यो. त्या नंतर तेणी विचार केलो की हांगसर आमी गणपती देवूळ जेन्ना आमी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ करता तेन्ना आमकां चालू वर्सभरी तितूनच रावपाचें गणपती बरोबर रावपाचें अशी तेणी एक इच्छा केली. आनीक ते अनुसार तेणी जमीन घेवन हांगसर गणपती देवूळ बांदपा खातीर सुरवात केली आनी देवूळ बांदून तांकां आतां गेले 1 वर्स जालें. हेतून जाता कितें की सरावंडींग जे परिसराचे लोक आसा ज्यांकां अंगारिका जेन्ना येता तेन्ना अंगारिके खातीर हांगा देवळान हें देवूळ तांकां लागीं पडटा. फर्मागुडी तांकां चड पयस आसल्या कारणान हें लागीं पडटा तांकां. दुसरी विनायकी येता, विनायक चतुर्थी जाता त्या टायमार सुद्दां तांकां कितें आसा तेंची कितें आंगवण आसता कोण करता, कोण 5 अंगारिका करता, कोण 5 आपल्यो विनायकी करता. अशें खुबशे लोकांचें हें आसता देवाक साकड्याक घातलेलें आसता. पूण तें ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान जेन्ना हें देवूळ बांदलें तेन्ना खुबशीं लोकांची हांगसरली जी समस्या म्हणजे त्रास म्हणजे लोकांक चड पयस वचपा लागले लागीं येवपा लागले. आनी त्या नंतर लोकांक हें देवूळ चड सोयीस्कर जालां. जशे बेतोडा पंचायतीचे लोक आसा, कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे जे लोक आसा म्हणजे पळयता आमचे म्युनिसिपालिटीचे लागींचे लोक आसा पूण तांकां ही सोय जाल्ली आसा. आनी ते
ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान ही सोय करून दिल्ले बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी अशेंच तेंच्या खातीर लोकांनी तांकां सदी सहकार्य करचें आनी जो उत्सव ते साजरो करता आज हो वर्धापन दिन हेजे फुडें तांकां भरघोस लोकांनी मदत करून ह्या देवळाची उदरगत करपाक तांकां दिवची. आमचे बाजाराक पयलू गणपती देवूळ आशिल्लें तें देवूळ आतां थंय जागो ना म्हणून हांगा हाडलें आसा कमिटी मेंबर. तें एक आमचें स्वप्न आशिल्लें पूर्ण जावपाचें सगळें बाजारकार मंडळाचें तें पूर्ण जावपा लागून आमी परिश्रम केल्ले आसा. कित्याक हातभार आमी सगळ्यांनी लायले आसा. तशेंच आयज पयलो वर्धापन दिन गणेशोत्सव मंडळाचो आयज गणेश जयंती आसा त्या प्रमाणे सगळ्यांनी कित्याक आमचे फाटल्यान एक देवूळ बांदपा सभा मंडप बांदपा आसा तो बांदून पूर्ण जावपा जाय. ताका लागून सगळ्यांनी कितें आपल्याचें जाता त्या प्रमाणे आमकां सहकार्य करचें देवस्थानाक अशा सगळ्यां कडेन विनंती. आनी सगळ्यांनी हो प्रोग्राम सांजचो प्रोग्राम आसा आयज प्रोग्राम आसा आतां भजन चालू आसा तर सगळ्यांनी येवचें सगळ्यां कडेन विनंती करता. विद्याभ्यास करतायत त्यामध्ये त्याला गौरव यश संपादन करून द्या. अभ्यास
असा गोड शुभ आणि मंगल असा आशीर्वाद या सर्व भक्त मंडळींना मिळवून देऊन तुमचं गोड असं नाव प्रत्येकाच्या मुखामध्ये सदोदित राहील असा तुमचा देवतांचा सुभाषय या सगळ्या कृपया मिळवून देऊन ज्या ज्या म्हणजे तुम्हाला हात मारतील त्या त्यांच्या हाकेला योग्य अशी प्रचिती या सगळ्या कृपया तुम्ही आनंद द्या. केलेल्या सेवेवर संतुष्ट व्हा आणि उत्तर यापुढे याही पेक्षा सेवा दाखले करून घेऊन सर्वांचं मनोरथ सफल करा. इच्छित मनोरथा सफला संतो मंगलमूर्ती. तर ही असली आमची गणेश जयंती निमताची खाशिल्ली कार्यावळ. अशा प्रकारच्या खाशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावत प्रुडंट.